सगळ्याचे तुमचे स्वागत करता. आता सांगितल्याप्रमाणे आज आमचे सुपुत्र श्री महाबळेश्वर सैल तसेच श्री काशीनाथ सैल हांचो आम्ही सत्कार करचो ठरलेला. त्या निमित्ताने हो कार्यक्रम हांगा दवरिल्लो आसा. सो पयले सुवातेचेर हांव दत्ता आपयता आमचे प्रेसिडेंटाक फूल दिवचे आनी त्यांचे स्वागत करचे. साईनाथ सैल आमचे मल्लिकार्जुन कमिटीचे संजय तुका हांव रिक्वेस्ट करता की आमचे सत्कार मंत्री श्री महाबळेश्वर सैल हांका फूल दिवन त्यांचे स्वागत करचे. राजेश तो आमचे दुसरे सत्कार मंत्री श्री काशीनाथ सैल हांचो बी फूल दिवन त्यांचे स्वागत करचे. दत्ता परत एक पटी तू आमचे मोहन सैल हांका फूल दिवचे. आता आमचे हुर हुन्नरी उदय हो सगळीकडे फुडें सारको. उदय तुका हांव रिक्वेस्ट करता की अशोक भाऊ फूल दिवन त्यांचे स्वागत करचे. अशोक भाऊ म्हणजे आप्पाजी पांडुरंग सैल. दत्ता परत एक फुडें हांव तुका रिक्वेस्ट करता की ताणें आमचे जॉईंट सेक्रेटरी श्री गणपती सैल हांका फूल दिवचे आणि त्यांचे स्वागत करचे. एक बारीक फॉर्मॅलिटी म्हणून एक स्वागत केल्लें आसा. ना आता ऑफिशियल जे स्वागत आमचे कमिटीचे प्रेसिडेंट श्री साईनाथ सैल हांका हांव विनंती करता की ताणें स्वागत करचे. साईनाथ भाऊ म्हणून तुमगे एक वळखता तुम्ही एक मोठा कलाकार तो पॉलिटिकल रिलीजियस सांस्कृतिक सगळीकडे आणि रिटायर्ड प्रिन्सिपल तुम्ही सगळ्यांक. साईनाथ भाऊ प्लीज. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ग्रामदेवता श्री रामनाथ देव व इतर परिवार देवाक नमस्कार कर आजच्या सन्मान समारंभाक सुरुवात करूया. आयज आमगेल्या कुलदैवत श्री मल्लिकार्जुन देवाली तसेच निराकार देव श्री भागीलपाक देव आणि इतर परिवार देवाले देवा परब अर्थात वार्षिक उत्सव. आजच्या वार्षिक उत्सवाचे औचित्य साधून आमगेल्या कुळावीचे महान कोंकणी लेखक श्री महाबळेश्वर दत्ता सैल शेजेबाग ज्याने कोंकणी साहित्याची गेली 40 वर्षा तपश्चर्या केली. स्टेट अवॉर्ड्स, सेंट्रल साहित्य अवॉर्ड्स, नॅशनल अवॉर्ड्स तसेच इंटरनॅशनल अवॉर्डचे मानकरी झाले. 2016 सरस्वती सन्मान फ्रॉम के बिर्ला फाउंडेशन न्यू दिल्ली फावो जालो. त्या सन्मानाचे पहिले मानकरी श्री हरिवंशराय बच्चन आशिल्ले जे फिल्म सुपरस्टार श्री अमिताभ बच्चन बापूय आशिल्ले. श्री मल्लिकार्जुन देवालयाच्या कार्यकारी मंडळान घडोवन हाडल्या आजचो सन्मान कार्यकारीच्या वतीन आणि आमगेल्या सगळ्या माजाळच्या ग्रामातल्या सगळ्या नागरिकांच्या वतीन भोवमानय सन्माननीय श्री महाबळेश्वर दत्ता सैल हांचो आत्मीयतेन स्वागत करता म्हाका खूप आनंद जाता. आय हार्टिली वेलकम यू सर. तसेच आमगेलो भावबंद श्री काशीनाथ दुर्बा सैल हांका गोवा फायर ब्रिगेडात उत्तम सेवा केल्ली बद्दल राष्ट्रीय पारितोषिक मेळिल्लें आसा. तांकां बी आमी आत्मीयतेन स्वागत करतात. तसेच माशिर बशिल्ले बाकी पदाधिकारी सदस्य आणि उपस्थित नागरिकांना हांव स्वागत करता. थँक्यू. थँक्यू साईनाथ भाऊ. कित्याक हो कार्यक्रम आम्ही सगळे 20 मिनटां भितर आटोवचो आम्ही ठरयल्ले आसा. ताका लागून आम्ही सगळे शॉर्टकट उडोवंक सोदतात कित्याक सगळे जाण तुम्ही नाटकाक आतूर जाल्ले आसात. आता आमचो अनेक हुरहुन्नरी कलाकार नाटककार श्री शाहीकांत सैल हांका रिक्वेस्ट करता की ताणें आमचे आज सत्कार मूर्ती श्री महाबळेश्वर सैल हांची वळख करून दिवची. शाहीकांत प्लीज. सुस्वागतम. आजच्या या सत्कार आणि सन्मान समारंभाचे सत्कार आणि सन्मान मूर्ती श्री महाबळेश्वर भाऊ सैल आणि सत्कार मूर्ती काशीनाथ सैल मंचाचेर उपस्थित आशिल्ले मल्लिकार्जुन देवस्थानाचे पदाधिकारी आणि हिंग जमिले आदरणीय माननीय ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ बंधू भगिनीने आणि मातानो. हांव साईकांत पुलीस सैल तुमी सगळ्याक देवा पत्नीची आमगेली परवी दिली.
भाऊ बद्दल तुम्ही जास्त सांगची काही गरज ना न्यूज पेपराचेर टीव्हीचेर सगळे कडेन नाव घालता पळयता तुम्ही. आता हे फॉर्मॅलिटी म्हणून हांव तुमचे कडेन 2 शब्द उलयता. भाऊचो जन्म एका मध्यमवर्तीय शेतकरी कुटुंबात शेजेबाग इथं 4 ऑगस्ट 1943 झाला. भाऊ कितलेशे नॅशनल स्टेट साहित्य अकादमी अवॉर्ड मेळ्ळे, पण सरस्वती सन्मान अवॉर्ड हो देशांतलो टॉपमोस्ट अवॉर्ड तांकां मेळिल्लो आसा. हो अवॉर्ड खास कित्याक मेळ्ळा? हे जो अवॉर्ड आसा इट इज कन्सिडरिंग ऑल द लँग्वेजीस आणि तेतूंतल्यान तो मेळिल्लो आसा तस म्हूण तो खास आसा. भाऊन एक अशें अडस्थान निर्माण केला आमच्या समाजा बद्दल, आमचे कारवारचे, आमचे माजाळचे सगळे कडेन. त्याच्या फाटल्यान तेगे तळमळ आसा, तगमग आसा, तपश्चर्या आसा. भाऊन साहित्य जर वाचला तर प्रत्येक साहित्यात आमच्या सारख्या शेतकऱ्याची संस्कृती तेणे बरयल्ली आसा. पण आजच्या आमगेल भुरग्याक आमची संस्कृतीची काहीच कल्पना ना. नांगर म्हण, कोयती म्हण, विळो म्हण, झिपळो म्हण, फूट म्हण काहीच खबर ना. आणि तेतूत वेळ आणि कोयती जर वळखली, कोयती म्हण कळली, ती कोयती हाण दिला आता नाल सोड म्हणला नाल सोडू जाय त्याच्या. आमगे शेखर कन्ना म्हणटा आपण नाल सोडची कॉम्पिटिशन करतो म्हणता बड्ड्याक. भाऊक देशभर सत्कार सन्मान समारंभ झालो. भाऊले साहित्य देशा भायर बी पावले. भाऊ नॅशनल नी इंटरनॅशनल जालो. आता वेळ खूप कमी आसा आजच्या ह्या समारंभाचे. भाऊ तुमकां सगळ्यांक सांगपाक उमेद दिसता. भाऊ आपल्या तुमकां बी स्वाभिमान आणि अभिमान वाटचे सारखे आणि आमकां सगळ्या स्वाभिमान आणि अभिमान वाटचे सारखे भाऊन काम केल्ले आसा. भाऊल हो आज सत्कार कितलेशे सत्कार जाले, म्हण हो आज सत्कार तेगे जो जाता तेगे जन्मभुमीचेर जाता, तेगे पुण्यभुमीचेर जाता, तेगे मातृभुमीचेर जाता, कर्मभुमीचेर जाता. तस म्हण हो सत्कारा महत्व आसला. ज्या शाळेत भाऊन श्री गणेशा केलो, ज्या शाळेच्या सरस्वतीच्या आशीर्वादान ताका तो सरस्वती अवॉर्ड मेळिल्लो आसा, ते सरस्वती फुडें तेजे सत्कार जाता. हांव तुमच्या सगळ्या कडेन मागता भाऊचो फॉर्मल अवॉर्ड हे सत्कार सन्मान जातलो, पण तो तुमच्या हातानूय जावचो अशें म्हाका दिसता. तुमकां तशें म्हणून सांगता, तुम सगळ्यांक उबो रावन घेवन ताळी वाजोवन घेवन भाऊ सत्कार करतो. चड वेळ काय घेना. सगळ्या धन्यवाद म्हणटा. सगळ्यांनी बसून घ्यायचे. मित्रांनो, एक बारीकशी एक त्यांची ओळख एक बुकाचेर प्रस्तावना वाचतालो. गोपाळ निळकंठ दांडेकर म्हणजे एक ओळख तांची दाखयला. युद्धभूमीचेर तांची जी ओळख जाला न्ही, एक मोठे साहित्यीक आता आमचे कमिटीचे जॉईंट सेक्रेटरी श्री गणपती सैल हांचे कडेन मागता की ताणें श्री काशीनाथ सैलांची ओळख करून दिवची. सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते. श्री काशीनाथ दुर्बा सैल एक सामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्मायल्लो. 8 जानेवारी 1956
तर शेतकरी कुटुंबात सुद्धा जन्म घेऊन सुद्धा त्यांनी जे अचिव्हमेंट केले आसा ते खूप मोलाचे आसा. ते गेले व्हडले दोन भाव कैलासवासी सेरोबा सैल, दुसरो शुभानंद सैल, हे दोन्ही आर्मी आशिल्ले. जाल्यार तांकां अशी एक संधी मेळ्ळी की शालेय शिक्षण पूर्ण करता ह्याच हायस्कुलांत त्यांनी शालेय शिक्षण पूर्ण केलो की तेंगे चुलत भाव आत्माराम नारायण सैल हो थिंग पोलीस डिपार्टमेंट आशिल्लो आणि त्याच टायमार गोवा फायर ब्रिगेडची स्थापना जाल्ली. तेणी सांगलो तूं मातसो लांब तूं फायर ब्रिगेड चान्स आसा आनी गेलो आनी सिलेक्ट जालो. गोंयच्या फायर ब्रिगेडात सेकंड बॅचार तो सिलेक्ट जालो. तेणी 25/11/74 एज ए फायरमॅन म्हणून भायर आशिल्ली. तीच एखादी बाळून जाली उठली म्हणून उठून दरवाजे आवाज केला, आवाज भितरला येना. ताबडतोब पोलीस डिपार्टमेंटात फायर ब्रिगेड आपयले आणि त्या बॅचा भितर आमकां काशिनाथ सैल आशिल्लो. तर तिसरे मजली बिल्डिंग तेंगे ती शिडी लायली फायर ब्रिगेडाची. वयर चडलो 2-3 लोकां सायन आणि वयल्यान जे भितर व्हेंटिलेशन उरता ते जवळ जवळ 10 फुटां भितर ते घरा उडी मारलो आणि भितर गेला कितें ते पळयची दृश्य. ती बाळन तीन भायर रक्तार पडिली आणि भायर थिंग रळटी आशिल्ली. ते तांकां फायर ब्रिगेड लोकांक फर्स्ट एड शिकयता तेंचे फर्स्ट एड केलो कित्याक ती बायल अगदी बिकट परिस्थिती पडिली आणि ताणें दरवाज उगडून घेवन एम्ब्युलन्स हाडलें त्या बायलेक आणि त्या बाळशाक ऍडमिट केले आणि ह्या काशिनाथ सैलाच्या कृपेन ती बाळन तीन आणि बाळ दोघं जिवंत उरले. तर हे तेगेलें असमान्य काम करून घेवन गोंयच्या सरकारान ते फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंटान तेगेले राष्ट्रपती खातीर रिकमेंड केले आणि ताका राज्य पारितोषिक मेळ्ळें. आज ते जवळ 2016 42 वर्स सर्व्हिस ते निवृत्त जाले. आज तेंगेले धर्मपत्नी चंद्रलेखा, तेंगेले सुपुत्र, तेंगेले चली असे व्हड परिवार आसा. तर हांव देवा कडेन अपेक्षा करता की तेंगे सगळे कुटुंबात देवान कल्याण करचे आणि कमिटीन म्हाका 2 गुरुचे दिले बद्दल सगळ्यांक धन्यवाद. श्री गणपती सैल म्हजो भाव बाळ म्हणटा आमी ताका. थँक्यू, बरें इंट्रोडक्शन केल्लें आसा तुमी. आनी काशिनाथ भाऊ अनेक सांगता तुमकां ही इज अ व्हेरी गुड कबड्डी प्लेयर एज वेल एज अ व्हॉलीबॉल प्लेयर सुद्धा एक बरो स्पोर्ट्स पर्सन तो. आणि खुबशे आमी पेपरार वाचिल्ले ह्या जाता आमचे भाऊ बद्दल बी महाबळेश्वर सैल तांचे बद्दल आमी खूब फावटी पेपराचेर वाचिल्लें आसा. सो हांव आतां मोहन भाऊक रिक्वेस्ट करता आमचो काशिनाथ सैल हांचो सत्कार. काही अपरिहार्य कारणां लागून आमचे सेक्रेटरी श्री श्रीकांत सैल आज पावलो हांगा. ताचे बद्दल ताणें दिलगिरी व्यक्त केला. दोगोय एक युद्धभूमीचेर आणि एक पळय कसले इंट्रोडक्शनाचेर सांगितला केन्ना उदकात, केन्ना उज्यात, केन्ना बिल्डिंगेचेर चडप अशे दोगोय आमची सैल कुटुंबातलेच सगळे. आमकां खरें म्हणजे आमी गर्व आसूं जाय त्या दोगांयचेर. मल्लिकार्ड देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष प्रोफेसर साईनाथ सैल, तांचे सगळे पदाधिकारी, आज आमचो सत्कार जालो काशीनाथ सैल आणि माजाळी ग्रामांतले तुमी हांगा जमिल्ले लोक आणि माझे सैल कुळयेंतले लोक. उदक सांगले म्हण सत्कार खूब जाले. गोंयांत जाले, कारवार जाले, पुरा भारतभर खंय जाले. पण आज जो सन्मान आसा, आज जो सत्कार आसा तो म्हज्या मल्लिकार्जुन देवाच्या मांडये कडेन जाता, त्या देवळा कडेन जाता आणि तो म्हज्या सैल कुळयेंतल्या लोकां कडल्यान जाता. हो म्हाज्यासाठी खूब आनंदाचो असो एक क्षण आसा. आज म्हजें पयलें नाटक हेच नको जाळो मासा घट्ट सांग जाल्लें. आज ताका 45 वर्सां जालात. 45 वर्सां एक अखंड एक साहित्याची साधना हांवें केली. एक वटेन घर संसार, नोकरी आनी तिसरे वटेन म्हाजी साहित्य साधना ही अखंड चालू आशिल्ली.
इतलो प्रामाणीकपणान हांवें पुराय साहित्य साधना केली. 2015 जवळ 27 पुस्तकां हांवें बरयलात. कितलेशे पुरस्कार मेळ्ळे, कितलेशे मान भोवमान मेळ्ळे. तुमकां एक 2 इन्सिडंट सांगता. म्हज्या एक कथेचेर काणयेचेर एक पिक्चर जाल्लें. तेका कॅनडा टोरोंटो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक तेका अवॉर्ड मेळ्ळो. एक दीस सांजे 7 गोंयचो मुख्यमंत्री त्या वेळेचो दिगंबर कामतीचो फोन आयलो की सकाळी तूं 9 तयार जा, आपूण तुका व्हरू येता म्हणून सांगलो. हांव सुद्दां 9 तयार गेलो. म्हाका दिगंबर कामतीन चीफ मिनिस्टर आपले गाडयेंत घेवन म्हज्या आनी म्हज्या बायलेक घेवन तो पणजी गेलो आनी पणजी आयनॉक्सांत एक व्हडलो सत्कार समारंभ आयोजीत केल्लो. शाबना आजमिल्या हातान आशिल्लो, तेजो मागीर तो घोव आयिल्लो आनी असो एक व्हडलोसो सत्कार समारंभ गोंयच्या सरकारा कडल्यान जाल्लो. हालीं आमी फाटीं हिंग गेल्ले, आमकां भुवनेश्वर आपयले. भुवनेश्वर आपयलो. इतलो आश्चर्य. आमी विमानतळार देंवतरी कितलेशे लोक हार आनी फूल घेवन ते विमानतळाचेर हजर. तो व्हडलो सत्कार. नंतर हॉटेलांत नंतर मागीर व्हडलो प्रोग्राम जालो. अशे खूब अशे हांवें जे मान सन्मान आसात ते साहित्यातल्या संदर्भांतल्यान हांवें खूब अशें जोडलां. हांवें खूब बरयलें. हालीं हांवें एक तांडव नांवाची एक कादंबरी बरयली. तांडव नांवाची कादंबरी ती धर्मांतराचेर, गोंयांत जे 16व्या शेंकड्यांत मोठ्या प्रमाणांत धर्मांतर जालें ताजेचेर एक आशिल्ली तें कादंबरी आसा ती बरोवचे पयलीं म्हाका लोकांनी सांगलें तूं ह्या विशयाक हात घाल नाका, धर्मांतरा विशयाक हात घाल नाका, तुका मार पडटलो, तुज्या घरा उज घालतले, जाती दंगे जातले म्हणून सांगून. तरी पूण हांवें आयकलें ना आनी हांवें तें पुस्तक बरयलें आनी तें आजकाल खूब गाजता. महाराष्ट्रांत इतलें गाजता तें दिसांतल्यान एक तरी फोन येता महाराष्ट्रांतल्यान. अशें तरी अशें. आनी काळी गंगाची एक कादंबरी आसा म्हागेली. ती कितें ह्या गांवाचें माजाळचें धर आनी त्या वयर गांवचें अशें जिवन आसा. हांवें तें जिवन पळयलें म्हज्या भुरगेपणांत. केदो कामाचो केदोळ घडघड चलतालो वाड्यार, शेतांत, रानांत. ह्या कामाचो घडघड चलतालो. हांव तो पळयतालो. इतलेंच न्ही, बायलां पर्यंत शेतांत, रानांत, घरांत इतलें काम चलतालें, इतलें काम करताले. त्या संदर्भांतल्यान ते एक काळी गंगा म्हणून कादंबरी बरयली. ह्या हेतूंत हांव इंडियन हायस्कुलांत शिकतालो. हांव 8वीत आशिल्लो. 8वीत तेन्ना कोण तरी त्या गेटी कडेन आयलो आनी लक्ष्मण प्यून आशिल्लो. तो प्युनान येवन सांगलें की तुगेलो बापूय आज गेलो म्हणून मेलो म्हणून. हांव त्या स्कुलाच्यान धांवत रडत घरा म्हणून गेलो. हे खडी गायली आशिल्ली, रस्त्याचेर खडी आशिल्ली म्हाका याद आसा. ती खडी जी पांयां म्हाका तोपताली ती अजून याद म्हाका. ते बापूय म्हाका मिलिटरी आशिल्लो आनी तेन्ना 9 रुपया ताका पेन्शन मेळटाली. तेन्ना फॅमिली पेन्शन कांय नाशिल्ली. ते गेले. मागीर शेतांत काम केले शिवाय म्हाका आनी पर्याय नाशिल्लो. मागीर 3 वर्सां हांवें शेतांत काम केलें. शेतांत काम केल्ल्यान ते म्हाका एक अनुभव असो जालो की पुराय जो शेतकाराचो संघर्श आसा त्या काळाचो तो संघर्श हांवें पुराय जाणून घेतलो. आनी म्हाका साहित्यांतल्यान सगळें येता, पुराय जिवन येता. हांवें कितें बरयलां सगळें ह्याच भुमींतलें, ह्याच मातयेंतलें, ह्याच लोकांलें. हिंचे थंय माजाळचे पुराय आयलात, वैलगांवचे, काळी नदीच्या किनाऱ्या वयले अशें बरेचशे अशें हांवें साहित्याचें बरयलें. भितर गडे रंगून तयार आसात आनी तांकांय आपली कला तुमचे कडेन दाखोवचे ते फुरफुरतात. आनी तुमी बी म्हाका दिसता नाटक पळोवंक खूब उत्सूक जालात. देखून हांव म्हाका 4 शब्द सांगता. नमस्कार. देव बरें करूं. भाऊ तुम्ही सांगिल्ल्या प्रमाणे सांगतला खूब आसा. शॉर्टकट उडयली मी. आता भाऊ काशीनाथ भाऊ तुका विनंती करता मनोगत. श्री मल्लिकार्जुन प्रसाद, मगल्या भाव बंधून आणि भगिनीनो, मगल्या डायरेक्टर ऑफ फायर एमर्जन्सी सर्व्हिस ह्या गोवा फायर सर्व्हिसेक बरें काम केले निमित्ती गोवा गव्हर्मेंटान म्हाका गोल्ड मेडल आणि प्रेसिडेंट मेडल दिल्लें आसा. तेका लागून माझ्या सगळ्या भाव बंधूंचो म्हाजो सत्कार केलो. हांव तेंचो सगळ्याचो आभारी आसा. सांगचे म्हणल्यार सगळ्याक देव बरें करूं. धन्यवाद. गुड. थँक्यू काशीनाथ भाऊ.
एक स्पेशल पुष्प गुच्छ धाडील आसात. उल्हास हडोसैल, रिटायर्ड इन्स्पेक्टर शेजेबाग वाळपय काम करता ते. हांव आमचे प्रेसिडेंट श्री साईनाथ सैल महाबळेश्वर हांचे गुच्छ दिवचो. हे स्पेशल हा. तशेंच काशीनाथाक बी एक 2 गुच्छ धाडिला ताणें स्पेशल. ताका भरपूर आनंद जाल्लो आसा. थँक्यू भाऊ. आता आमचे मेंबर श्री अशोक सैल हांचे कडेन आभार प्रदर्शन करूं विनंती करता. नमस्कार. आता ह्या कार्यक्रमाचा शेवटचा भाग म्हणला आभार प्रदर्शन. हांव थोडक्यात आभार प्रदर्शन करतलो. जास्त तुमचो टायम घेना कारण नाटक तुमकां सगळ्यांक पळोवचें आसा. तर पयले प्रथम हांव महाबळेश्वर सैल जे सत्कार मूर्ती आसात ते गोंयांत उरतात आनी आमगे आज जात्रा आशिल्ली तेका लागून ते येवचेच आशिल्ले. तरी पण आमगेल्या उतराक आपयल्या ताका मान दिवन ते आज हांगा आमगेलो सत्कार जो केला तेजे तेणी स्विकार केलो. तेन्ना हांव आमगेल्या मल्लिकार्जुन देवाच्या कमिटीच्या वतीन त्यांचे आभार मानता. तशेंच काशीनाथ दुलबा सैल हो आता सध्या गांवांतच आसा. आमी ताका सांगलें हो बी तशेंच येयलो कारण सन्मान स्विकार घेवप ही एक मोठी गोश्ट आसा आनी आमी तेजो सन्मान हांगा केल्लो आसा. तेणी तेजो स्विकार केल्लो आसा. ज्या मल्लिकार्जुन कमिटीन तेजो सत्कार केल्लो तेणी स्विकार केल्लो आसा. हांव कमिटीच्या वतीन तेंचेय आभार मानता. तशेंच देवस्थान कमिटीन हो एक कार्यक्रम आयोजीत केलो. थोडक्यात नाटक सुरू जावंक जाय. नाटकाची तुमी आतुरतेन वाट पळयतात. तरी सुद्दां तुमी ह्या कार्यक्रमाक आमकां सहकार्य केलो तेजे बद्दल हांव तुमच्या सगळ्यांचे मनपूर्वक आमच्या कमिटीच्या वतीन धन्यवाद सांगता. तशेंच आमगेले कमिटीचे अध्यक्ष साईनाथ सैल, तशेंच मेंबर मोहन सैल, गणपती सैल आनी परत हांव आमगेलेच देवाचे जे दोन्ही सत्कार मूर्ती आसात महाबळेश्वर सैल आनी काशीनाथ सैल आमचे दोगांचे परत एकदा आभार मानून हो आभार तशेंच इतर कदाचित आमगेले ह्या कार्यक्रमाक जेणी कोणी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत केली आसतली आनी केला तेन्ना हांव तेंचेही मनपूर्वक आभार धन्यवाद. हो कार्यक्रम सोंपलो. आता 5 मिनटात नाटक सुरू जातलें.